सो गाइज आयज न्हू हांव कितें तरी स्पेशल डिश करपाची आसा. ही आता आमची सुंगटां कट केलेली आसा ती हांव आतां हेतूर घालता. वाव काय स्मेल आहे. ह्या ज्या धाकटुली आमची फॅमिली आसा मॅक्विनाची तेका धाकटुले बेबी जाल्लेले आसा. आयज न्हू हांव कितें तरी स्पेशल डिश करपाची आसा आनी ते डिश करपाक लागून म्हाका पयलीं वयचें पडटलें सकयल. आणि हय गायज थंयसरूच तुमकां सांगता कसली डिश ती. आनी मेन थिंग गायज म्हाजो आउटफीट कसो दिसता. ही नुस्कट हांवें शिवलेली पळयात गायज कितली बरी दिसता. मेन थिंग कितें आहा जाणां गायज बरे बरे चेडवांचे कपडे गावता बरे बरे. पूण म्हाजी हायट तर मातशी धाकटी न्हू त्या खातीर म्हाका खूब डिझायन करचे पडटा आनी खूब शिवपाक दिवचे पडटा. सो तुमी कमेंट करून सांगात कशी दिसता ती स्कर्ट. आवय सुंगटां मुवाक आयज कितें स्पेशल गो. या आज बेबी हुआ है, पार्टी नहीं है. अरे पार्टी है मरे, चिकन धुल के मक्खन करेंगे मरे पार्टी. हाँ ठीक है. सो गाईज चला आता आम्ही करूया आमची स्पेशल डिश. हेतूर घालता हांव आतां तेल इल्लेशें. सो हे कितें गो. आता हेतूर घालता हांव अमूल बटर छोटूसो ह्यो धाकटो मिनी. सो गायज तेल आनी बटर आमचो बरो गरम जाल्लेलो आसा. आता हेतूर घालता आमची लसूण गार्लिक. हो कटिंग बोर्ड केल्लो आसा. हेज्या डॅडीन कित्याक तो फर्निचराचे बीन काम करता. हे कितें सुंगटांचे कितें. सो गायज ही आता आमची सुंगटां कट केलेली आसा ती हांव आतां हेतूर घालता. आयज कितें बरें कडक आहा दिसता डिश. आग आमी चिंतलेले लोणच्याची रेसिपी करपाक. पिकल मँगो पिकल सांग पळय कॉमेंट सेक्शनान घाला म्हणून. कोणाक पिकलाचे हे जाय जाल्यार पळोवपाक. गायज ऐकात म्हजे गायज तुमकां समज पिकलाची रेसिपी जाय बरी खूप वर्सां पयलींची जाल्यार न्हू आमकां कमेंट करून सांगात. खूप कमेंट घालात की आमकां बाबा पिकलाची रेसिपी जाय म्हणून. सो गायज आतां हांव हेतूर घालता इल्लेशें सॉल्ट. चवी पुरते मीठ गायज, चवी पुरते मीठ. फुल पावर उजो. सो गायज आता हेतूर हांव परत इल्लो घालता बटर. अमूल टेस्ट करता है. बटर घाला बटर. हे बटराचे हे यूज करता आमी पळय. हे 10 रुपया एक. सो गायज आता हांव हेतूर घालता आमचो ऑनियन. गायज हो तुम्ही पळोवंक शकता कटिंग बोर्ड केल्लो आसा आमच्या परमात्माजीन. आनी असलेच तुमकां कितें कितें फर्निचर बीन करपाक जाय जाल्यार आमकां कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. आमी तुमकां तेजो नंबर दिता. तेज्या डॅडीचो तो बेस्ट सारको फर्निचर करता. सगळे तरेचे कितें कितें आयटम्स आहा ते करता. कार्विंग बीन करता. सो गायज आमचो पळय कांदो बरो फ्राय जाल्लेलो आसा. आता हांव हेतूर घालता आमची सुंगटां. हा वय सुंगटां घालता सुंगटां. गायज कोणाक प्रॉन्स आवडटा ते सांगा. पण मातशे गरमेच्या दिसांनी मातशे सुंगटां अवॉयड करा. कोणाचे किडनी स्टोनाचे बीन इशू आहा जाल्यार चड आवडटा. फॉर एग्जाम्पल म्हाज्या भशेन. गायज आता हेतूर हांव घालता ब्लॅक पेपर. पळयात आता हेतूर घालता हांव 1 चम्मच मैदो. मैदो कित्याक दाखयता गायज तुमकां कित्याक घातला तो. आकान मैदो घातलेलो आसा आनी स्टर करता. कित्याक ते तुमी तेका विचारा. आय हॅव नो क्लू. आतां कितें. सो गायज आता हेतूर हांव घालता दूध. कसलें दूध घालूं येता. हय गायचें आं. हांव समजलो ना हेजे तुम्ही बोकडेचें बी घालता. बोकडेचे. हे पळयात हांवें हेतूर पयलीं मैदो घातलेलो. आतां हांवें हेतूर दूध घातला. मैदो कित्याक घातलेलो आनी मातशें हे बरें दाट जावपाक जाय म्हणून. आणि आता दूध घातला. हय म्हणजे ही तगडी डिश जावपाची आसा. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही. देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि हांव जाणा म्हाका खूब जाण म्हणटात दाढी बिडी कापून हांव ल्हान भुरगो दिसता म्हणून.
सो बडा ल्हान भुरगो न्हू हांव शेतान सारको सो येस. आनी गायज आयज एक हॅपी न्यूज आसा. म्हाजे एक भयणीक धाकटुलो बेबी जाल्लो आसा. सो विशींग यू अ व्हेरी हॅपी गुड डेज इन युअर लायफ. इतलो हांव हॅपी आसा म्हाज्या तोंडांतल्यान उतरात भायर सरना. ल्हान भुरगो घरान जावप म्हणजे इट्स अ ब्लेसिंग्स. आनी तेज्या घरान बाबड्या एक ब्लेसिंग्स येयल्लेले आसा. आनी त्याच नेटार आमी ल्हान ल्हान भुरग्यांक डोनेशन केल्लेले आसा. ओल्ड एज होमान डोनेशन केल्लेले आसा. सो हे तुमकां हांव बारीक बारीक क्लिप घालता. येता ते ह्याच व्हिडिओन तुमकां एंडाक लास्टाक मागीर हांव व्हिडिओ क्लिप्स घालता पळयात तुमी. आनी आयज आमी करता फूल पावर आउटडोर कुकिंग. आनी त्या कुकिंगेचेर आयज आमी आउटडोर कुकिंगेन कितें कितें करतले हे सगळें तुमी ब्लॉगान पळयत रावा. कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी म्हाका सांगात तुमी म्हाजो हो लूक कसो दिसता पळय तो. इफ इट इज ओके देन आय वील डू इट अगेन. नाल्यार आहली तरी म्हाजी दाढी परत वाडयता जिंगल बेल कसो फूल पावर. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर हे शिजता. सो जस्ट इमॅजीन हे कितें तरी जाता तें बरेंच जाता फूल पावर सारकें. आता हांव भितर घालता आमची बरी चीज. हा वयस कितली रूच येयल्या हाडा म्हाका. वासूय बरो येता सारको भटगालीक कसो. सो तुवें सांगूंक ना हे डिशीचें नांव कितें जावन आसा. सो गाईज आयज आमी करता रेसॉय. कितें रेसॉय. रेस हय रेस म्हणजे रेसॉय. हय आवय आवय गे दुखता. आवय गे सो गाईज ही पळयात आमची आता स्टफिंग जाल्लेली आसा रेडी. आता हांव गॅस बंद करता. सो गाईज आता मेन कितें करता सांग. रेसॉयची आमच्या पीठ करता. रसोई टाइम वेस्ट करना. टाइम वेस्ट करू नाका टाइम वेस्ट करू नाका. पळय गाईज उदीक घातलेलें गाय आसा. घाले उदीक आता घाल. हेतून हांव घालता इल्ले दूध घालता ते घातले दूध घातले तेणी. आता कितें आता तू झगाडटले. बटर. हा आता इल्लो बटर घालतले ते. गाईज आता हेतून हांव घालता बटर. सो गाईज आता हेतून घालता आमचो बरो मैदो. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता ते सुंगटाचे कितें केल्ले दूध बीध घालून पळय तेज्या आकान पीठ कशें कितें केलें. कितें गो आगे सुंगटाचे हे केला. हा कितें उलयताय रे तू. हा कितें तें. हे पीठ मोळा मरे. हा पीठ मेळ्ळा तू सांगता सुंगटांचे पीठ मोळा म्हणून मरे. कोणाक खबर इन्फॉर्मेशन दिताय रे. माझी व्हिडिओ खराब करूंक सोदता. चोकता कशें मग तूं. वन मोर थिंग गायज हांव तुमकां सांगूंक सोदता चेडो बेबी चेडो तर घरान जायत न्हू जाल्यार ब्लेसिंग्स म्हणटात. आनी चेडू जाय जाल्यार एवरी टायम क्वेश्चन मायचेर क्वेश्चन आमकां चेडो जाय आसलो म्हणून. सो हे गोश्टी न्हू गायज खरेंच बरें न्हू. तुमकां खरें एक वस्त सांगता. संवसार पळोवणारी बायल आसता. ओके संवसार वयर काडणारे चेडू बायलूच आसता. ओके तशेंच चेडे चेडू दोनी इक्वल. चेडो व्हडलो जाता माय पायक पळोवपा खातीर घाम कश्ट करपा खातीर भायर सरता. कामा धंद्यांनी बिजी आसता. तशेंच चेडू काजार जाता लग्न जाता घर घरस्ती सांबाळटा. घोवाक पळयता भुरग्यांक पळयता भुरग्याची लायफ पळयता म्हटल्यार भुरग्यांची कुयदाद घेता म्हटल्यार जाणटेपण केन्ना दोळ्या फुडल्यान येता पळय तें केन्नाच कळना. सो हांव जाल्यार बाबा बायलां मनशाक वुमन्स हांकां न्हू खूब रिस्पेक्ट म्हाजे कडल्यान. आय जेन्युअनली तुमकां सांगता म्हाजो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वुमन्स. सो ब्लेसिंग्स आमचे भुरगीं कसलेय भुरगे कोणूय जावं चेडू जावं चेडो जावं ब्लेसिंग्स. ओके आनी हे जे धाकटुली आमची फॅमिली आसा मॅक्विनाची तेका धाकटुले बेबी जाल्लेले आसा. सो विशींग यू अ व्हेरी हॅपी फ्युचर. आनी देवान तेका बरी ल्हान भुरग्याक तुमच्या आनी तुज्या एंटायर फॅमिलीक बरी भलायकी दिल्या पुरो म्हणून म्हाका. पळोवंक शकता हे मैद्याचे मुगो मैद्याचे हे केल्लेले आसा. आनी आतां तेजी धाकटुली पुरी कशी करता रोटी पुरी कशी पुरी. ओके सो येस इट्स gonna be so damn yummy. Yummy. I want 2 lollipop. I want 3 lollipop. A lollipop. 5 लॉलीपॉप. सो गाईज आता हांव करता आमचे स्टफिंग. आता हे सुंगटांचे जे तुवें कितें केला ते हितून आता स्टफ करतले तू सारखे मुगो. आनी स्टफ जाले का मागीर ते फ्राय जातले. हय सो दिस इज समथींग युनीक. म्हाका हांवें केन्ना ट्राय करूंक ना केन्ना नांवूय आयकोंक नासलें. कितें गो आसा तेजें रेसॉय. रेसॉय.
सो लेट्स डू इट. ताका मातशें उदीक लावचें पडटा गायस, बरें मगो न्हू नेवरी गई नाजाल्यार फुट्टले ते. हय पळयात पळयात गायस, पळयात. नेवरी नेवरी नेवरी. सो गायस तुम्ही पळोवंक शकता फुल पावर सारखे. आता वयता नेक्स्ट प्रोसेस आमचो फ्राय करपाचो. आता फुडें कितें आहा आता? सो गायस आता हांव कितें करता सांग, हय बरें हितून डीप करता हेतून तातयान. तातयान हांवें घेतला ब्रेड क्रम्स. ब्रेड क्रम्स घेतला. ब्रेड क्रम्स नासलो म्हणून आम्ही ब्रेड मिक्सराक मिक्सराक लावन लायलो. वाटलो आणि ब्रेड क्रम आम्ही होममेड केलो. हय आता हेतून सर्र करून सोडया. पळय गरम जावंक ना ते अजून. पळय पान हाडला पान संदेशान. सोंडेसान. सो आग सांग. हे पळय गायस आता हांव तेलान सोडटा. वा एकदम चिकन झुलके. आता ते सोडिनात गो आवट्या. क्या स्मेल है, अभी खाने का मन कर रहा है. चिकन झुलके. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर फुल पावर सारखे फ्राय जाता आणि इतली रूच येयल्लेली आसा म्हाका खबर आहा हे खावपाक. आणि तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही मागीर ते हेतून डीप करून खावं शकता मियोनीजान. पण हांव मियोनीज तुमकां रेकमेंड करिना. मियोनीज बरें न्हू खंय न्हू आहा. हय वा ओके. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आकान फुल पावर ही डिश केलेली आसा. आता आम्ही ट्राय करून पळोवया. एकदम चिकन झुलके मक्खन. रे रेडी तुम्ही? ओए आप पहले रेडी आ. तुम्ही रेडी आसा रे? ओए आवाज नाही आ रहा है. ओए आता हांव ट्राय करता आहे. वाव बटर दूध भितरली सुंगटां आणि जो क्रिस्प आहा खबर आसा. हे माझ्या बुक लिस्टान मस्तीखोर गोवन्साच्या बुक लिस्टान ऍड जाल्लेले आसा फॉर द फर्स्ट टायम ही डिश. सो आनी केन्नाच कितें ऍड करूंक ना पण दीस इज द फर्स्ट टायम. हे म्हाका खूब लायक जालें. खूब बेस्ट लागलें. उडा. व्हेरी गुड. चालू कर. मम्मी क्या मस्त. एकदम मस्त. बरें झाला भावानो. ओए खूप बरे आला. तुमका लायक जालें? ओए ओके. यम्मी मम्मी. Congratulations for baby. लिटल बेबी ना रे. कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर लिटल Little baby. बेबी. अरे वा. मुबारक भैया दीदी. मुबारक हो. तू दिसत नाही मग यो मग आता. पळय मरे दिसता. आणि कितें करू? आणि की नाच नाच मरे तू. नाच मेरी जा. तू नाच मरे. मगन तू तू नाच मरे. नाचता. या 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 या. ओके. सो गाईज आयचो तुम्ही ब्लॉग पहिला असताना आयज आम्ही केलेली कितें गो रिसॉयस. रिसॉय. हय रिसर्च काय? हांवें सांगलें कितें सांगूंक जाय तें. तुज्या कितें रिसॉयस. रिसॉयस केल्ले खंय तेणी. म्हाका खबर आहा नेवर हर्ड अबाउट इट पण हांवें फर्स्ट टायम खाल्ला आनी म्हाका इतलें बरें लागलें. आय डोंट नो वाय बट इट वॉज यमी. आनी आयज जावन आसा आमच्या मॅकविनाचो स्पेशल डे म्हणया नाका आमी हॅपियस्ट डे म्हणया. कित्याक आमच्या मॅकविनाक धाकटुलो बाबा जाल्लो आसा. थँक्यू सो मच जिजस की तुवें फायनली ह्या घरान ब्लेसिंग्स दिले न्हू. हय आणि खरेंच बरें दिसलें की तुमच्या लायफान एक धाकटुलो बेबी येयल्लो आसा म्हणून. देवान तुमच्या बेबीक बरें हॅपी आनी बरें हेल्दी दवरल्या पुरो. आनी मॅकविनान आनी तेच्या बायलेन ल्हान ल्हान भुरग्यांक घे म्हणून ओके जेवण दिल्लेलें आसा.
ते भायर ओल्ड एज होमान थोडे ग्रोसरीज दिल्लेले आसा. ओल्ड एज होमाचे आमी तुमकां घालूं शकना. तुमकां खबर आसा कित्याक पळय ते, कित्याक ओल्ड एज होमान जे लोक आपणाच्या माय पायक दवरता खबर आसा ते कॉन्फिडेन्शियल आसता. थोड्या जाणांक लज दिसता दाखोवपाक आनी थोडे लोक अशें म्हणटात की तूं इतले पयशे आसतना तुवें ओल्ड एज होमान तुज्या माय पायक दवरला. सो ते सेक्युरिटी रिजनाक आमकां घालूंक मेळना. तुमी पयला आसतले क्रिसमसाचो व्हिडिओ हांवें सगळो ओल्ड एज होमान ब्लर केल्लो, तोंडां बिणां हायड केल्लेली. सो बिकॉज ऑफ दॅट तुमकां आयची आमची व्हिडिओ आवडली आसतली. आवडल्या जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आणि बाय बाय.